the government to take necessary steps for construction of water reservoirs and dams at various locations all over the state to sort out the water scarcity and fulfill the future demands. आमी त्या बिचोलेच्यान हांगसर पर्यंत पळयलें जर जायत खंय ह्या वटेच्यान पणजे पर्यंत तर आमकां उदक दवरपाक स्टोरेजीच ना. आमी केपें तालुक्यांतल्यान जर मुखार आयले जर जायत मडगांवच्यान मुखार जाल्यार खंयच आमकां जागो मेळना म्हणजे कितें तशे प्रकारचें लोकेशन जाय पडटा. एक ल्हानसो डॅम सुद्दां बांदतलो जर जाय जाल्यार 2 दोंगराच्या मदीं तो जागो जाय पडटा. तो आमकां हे वटेच्यान खंय दिसत ना. जें कितें थोडेशें नॅचरल प्रोविजन जें आसा निसर्गीक दृश्ट्या ज्यो काही सायट्स आसात त्यो वयर सायट्स आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार सुदैवान आमकां 2 न्हंयो ज्यो आसात पळय न्ही त्या न्हंय भितरच आमच्यानी उदक सांठोवपाक जाता जमलें जाल्यार. दर सादारणशे 20 किलोमिटराचेर 10 किलोमिटराचेर उदक बंधारे जर आमी घातले बॅरेजीस जर घातली जर जाय जाल्यार थंय आमकां तुगेले 1,000 MLD अशें उदक मेळूंक शकता. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तो एकूच उपाय आसा. आनी म्हणून कुशावतीचेर तुमचे कॅप हें आसा पळय न्ही एल्टमी थंय आमी बंधार बॅरेज घेवपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजींतल्यान पंप हावस स्टार्ट करून पंपिंग स्टेशन स्टार्ट करून आमी उदक हांगसर वेळना हाडपाक पळयतात जेणे करून डॅमाचेर उदक साल्वार जातलें. डॅमा वयलें उदक जें 365 दीस येवचें पडटा आमच्या दवर्लेक पंपिंग करपा संबंदी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी वेर्णा तें आमकां थंय बंद करूंक मेळटलें आनी तितलें दिसांचें उदक जवळ जवळ 200-300 दिसांचें उदक 200 दिसांचें उदक आमकां वयर डॅमा भितर सांबाळून दवरपाक मेळटलें. स्पिकर सर म्हजो अथक प्रयत्न आसतलो आनी माननीय मुख्यमंत्री जे आसात तांचे फूल 100-200% सपोर्ट आसा उदका संबंदी हें करपाक प्रोग्राम मुखार व्हरपाक. कारण विकसीत गोंय जे 2047 हें टार्गेट घेवन म्हणजे 1,100 जें आमी म्हटलां MCM जें उदक जें आसा तें निर्माण जावपाक जाय तें सांठोवन आमचे कडेन उरपाक जाय. निर्माण म्हणजे आमचे स्टोरेज ती जावंकूच जाय. ती जालना जर जायत वील गेट सेटबॅक इन एवरी रिस्पेक्ट. आनी म्हणूनच म्हजो सामको अथक प्रयत्न आसतलो आनीक म्हणून माननीय आमदाराक विनंती करता बाय दिव्या राणे की तेणी हें रेजोल्यूशन घेतलां पळय न्ही मांडलां जें तें फाटीं घेवचें. आय डू अंडरस्टँड युअर सेंटिमेंट्स. आठवड्यांतल्यान 1-2 तरी विचारलां चरवणे डॅम आमचो खंय पावला चरवणे डॅम खंय पावला. आमी सोमार दीस किंवा मंगळारा मिटींग घेवया जेणे करून CM तुमचे घरकार आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात आनी तातूंतलें एक सोल्युशन काडपाक जाता जाल्यार पळोवया जेणे करून चरणोय डॅम जालो जर जाय जाल्यार आमचे म्हादई संबंधीची जे उदकाची अडचण आसा ती आमकां खुबशी निस्तारूंक मेळटली.